एका वाटेन सगळेच म्हारग जाल्यार दुसरे वाटेन लोकांक विजेचो त्रास सोंसचो पडटा। गोंयान वीज परती परती वचत आसा। वीज मंत्री गायब आसा। गोंयचे सरकारय जाग्यार ना। वीज मंत्र्याच्या गैरहजरेन वीज खात्याचो ताबो घेतिल्लो मुखेलमंत्री लोकांक मेळना म्हण तिडकिल्ल्या लोकांचो प्रश्न घेवन आम आदमी पक्षान वीज कार्यालयाचेर मोर्चा काडून वीज मुख्य अभियंत्याक घेरावो घातलो। गोंयभर लायटीचो प्रॉब्लेम इतलो मोठ्या प्रमाणान वाडत आसा की गांवांनी जर वचत जाल्यार लायट लोकांक केन्ना आसतली आनी केन्ना नासतली हाचो थाव मेळना। दुसरे वटेन हांगा बिलां वाडत आसा, लायटीचीं बिलां। तर ह्यो बेजीक सुविधा जर लोकांक सारक्यो मेळना जाल्यार लोकांक कितें करपाचें? आज पावर मिनिस्टर म्हणटा तो कोण आमकां कांय खबर ना, लोकांकय खबर ना। तर ह्या वातावरणान अशें जाल्लें आसा की लोक सामके संतापलेले आसा। आतां गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या, गणेश चतुर्थीक तरी लायट मेळटली काय ना हो व्हडलो प्रश्न मुखार आसा लोकांच्या। म्हणून आमी आम आदमी पार्टी आज डिमांड करपाक आयले हांगा की लोकांक अनइंटरप्टेड लायट मेळची। आज दुसरे वटेन आमी पळयलें जाल्यार दिल्ली राज्यान डोर डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणून आज 40 सर्विसीस लोकांक घरा पावपाचो आज निर्णयच न्हू आज लॉन्च केल्ले आसा ही सर्विसीस। तर अशें देशांत खंयच जावंक ना। हें कित्याक शक्य आसा? कित्याक आम आदमी पार्टीचो सरकार हो एक ऑनेस्ट सरकार आनी लोकांच्या हिताक काम करता। तर कसले कसले सर्विसीस हांगा हे पळयलें जाल्यार एक लायट म्हणटा ती बाय डिफॉल्ट घरा पावंक जाय आसली, ती सुद्दां लोकांच्या घरांनी पावना। उदक पावना तें पावत ना, पण लायट सामकी म्हत्वाची ती घरांत पावना म्हणून आमी हाजेर निशेध मारता। वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो रेड्डीची रिटायरमेंट जाली तरी गोंय सरकार परत परत ताका मुद्दत वाडोवन दिता। मात तांणी तरी मंत्र्याच्या गैरहजरेन विजेची समस्या सुटावी करपाची गरज आसा। मात ताकाय लोकांचें कांयच पडिल्लें ना। रेड्डीक आनीक मुद्दत वाडोवन दिवची न्ही, तशेंच ताका बेगीनाच निवृत्त करचो अशी मागणी एल्विस गोमसान केल्या। चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक खंय एक्सटेंशन दीत आसा, दुसऱ्या ऑफिसरांक फाटल्यान जे दवरल्या तांकां एक बाबा आपल्याक कितें तरी प्रमोशन मेळचें असोय कांय जायना, ताचेरय आमी निशेध मारता। कांय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमचे कडेन स्टाफ येवन आमकां मेळ्ळे, तांचे क्वॉर्टर्स जे आसा रावता ते क्वॉर्टर्स तांची जर दुर्दशा जाल्ली आसा ताचेरय आमी निशेध मारता। सामाजीक संकेतस्थळाचेर लोकांबरोबर भाजपाचे कार्यकर्ते विजेच्या त्रासान कंटाळान पोस्ट घालपाक लागल्यात अशें पाडगांवकर म्हणटा। हे गोंयभर लायट ना म्हणून जे फेसबुकार पळय पोस्ट मारतात तांतले आमी थोडे काडल्या। एक आसा तो कुडचडेचो सुरज परब। कुडचडेचो सुरज परब म्हणटा गरज आसा ती पावर मिनिस्ट्री बिकॉज डेली इश्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो जर सुरज परब पयशात जाल्यार बीजेपी युवा मोर्चाचो व्हडलो अधिकारी कसो म्हणजे ऑफिस बेरर। दुसरो आसा महेश दिवेकर बिचोले सुधानगर, लायट ना, एक पत्रकार मारता आपली खंत उक्तायता। तिसरो एक आमचो प्रोफेशनल पर्वरी अल्तबेतीक लायट ना म्हणटा। अशें सगळ्याक लायट ना। आनी आज तुमी वाचला आसतले आयरिस रॉड्रिगीसान एक पोस्ट मारला की रायबंद्रा सकाळी 9 लायट ना म्हणून। सो ज्या रायबंद्रान आयज कॉन्स्टिट्युएन्सीन वीज मंत्र्याचो बर्थडे, वीज मंत्री जो कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज लायट ना सकाळी 9 हे सगळ्या राज्यभर लायट ना। पयलींचे जे पार्ट्स आसा, पयलींच्यो ज्यो वायरी आसा, पयलींचे जे कंडक्टर आसा ते सगळे फक्त तेच दवरल्यात, परते नवे घाल्या रिप्लेस केल्या म्हणून सगळी करप्शन चालू आसा। हांचो निशेध करपाक आयज आम आदमी पार्टी एक 4 कलमी एक निवेदन दिता रेड्डीक जो एक्सटेन्शनाचेर आसा, जो लायक ना थंय बसपाक। वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याच्या कामाचो अनुभव नासतनाय कामांक कसो घेतलो असो प्रश्नय घेरावो घातिल्ल्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रेड्डीक केलो। Here there's an advertisement published in national papers for the post of chief electrical engineer where they're asking 5 years experience as a superintending engineer. He had only 2 years experience and he was given this post. I want to question the government how he was given this post when they are demanding 5 years experience. Very good question. गॅस वाडयल्या, पेट्रोल वाडयल्या, डिझल वाडयला, सगळे तरेचे खर्च वाडयला हे गव्हर्मेंटान, आजचे दिन गव्हर्मेंटान। आनी देशांत आजचे दिन गव्हर्मेंट आनी गोंया फुटींग पण गव्हर्मेंट। ओके, आतां पयले सुवातेरू एमी फाटीं बील चडयलां, पावर टॅरीफ हायक केल्या। आनीक म्हाका याद आसा हो हेल्थ मिनिस्टर विश्वाजीत राणेन
गोवोरमेंटाक चॅलेंज केल्ली हें तरी तुमी विड्रॉ करना हांव पण आख्खे गोंयभर एजिटेशन करतलो म्हणून आयज तो शिंपडी भितर घालून तेजी खबरूच ना आमी आतां डिमांड करता हो पावर हायक पण तें चडयला लायटीक बील तें देंवचें म्हणून विड्रॉ करचें म्हणून लोकांचे खातीर ते लोक सारको चिडोवन मेळ्ळो आहा आतां आनी आनीकूय चिडूय नाकाय तुमी दुसरो इश्यू म्हणल्यार हो पळय रेडी आहा चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरू तो रिटायर जाल्लो गेले त्या वर्साक आतां गेले ते वर्सा तेगेलें तेमी गोवोरमेंटान 41 गोवोरमेंटान तेगे 1 वर्सा एक्सटेंशन केलें तें 1 वर्स काम जायना आनी एक्सटेंशन केलें म्हणजे आतां जाल्लें कितें आसा हो पळय दुसरो पळय इंजिनियर आशिल्लो प्रमोट जावपाचो तेका तेगे चान्स वगडायलो तेंच्यांनी दुसरें म्हणल्यार तो 31 ऑगस्ट तो रिटायर जालो आतां आनी कोण आमी आयकलां बायल आसा म्हणजे प्रमोशनाक चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जावपाक महिला आमची गोंयची तेकाय बी तेमी आतां डिनाय केलें प्रमोशन आनी ती बाडे आसा ती येत वर्सा रिटायर जावपाची आनी हे पर्यंत कितें जाता आतां सगळे लोक म्हणटा जॉब ना एम्प्लॉयमेंट ना पूण हिंगा वेकेन्सी आहाय त्यो तरी प्रमोशन करीत न्हू सकल वेकेन्सी क्रिएट जातल्यो आनी आमचे पळय इतले यूथ आसा शिंकिल्ले तांकां हे पोस्ट मेळटले जॉब मेळटले पूण हो गोवोरमेंट जॉबूय दिना प्रमोशना तांकां प्रमोशन दिना आनी कोण रिटायर आहाय पण शापाय तांकां परत कंटिन्यू कोताय एक्सटेंशन दिवं